आयतारा सर्गेस्त मंत्री रवी नाईकाक आर्गा ओपपा खातीर कला अकादमीन शोक सभा आयोजित केल्ली। ह्या वेळार राज्यातले वेगवेगळे फुडारी, मंत्री, आमदार, गोयचे तशेंच महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री हजर आशिल्ले। सगळ्यांनी रवी नाईकाच्या वावराची तोखणाय करून तांकां आर्गा ओपली। आरडी एक्सको ब्युरो रिपोर्ट। सगळ्यांबरोबर वावुरता आसतना पांय सदांच आपले जमनीर दवरले आनी हे करता आसतना एक दुसऱ्यांक बरोबर घेवन वचप। एखाद्या विशयाचेर कोणाक क्रिटिसिजम करप ना, पण एखाद्या विशयाचेर विनोदी विशय करून एखादे व्यवस्थितपणे उत्तर कशें दिवप हे जर कोण आसत जाल्यार ते रवी बाप नाईक। सगळ्या आपल्या राजकीय वाटचालीन खंयच कोणा बद्दल एनिमोसिटी ना, कोणा बद्दल तिडक ना, कोणा बद्दल राग ना आणि सगळ्यांच्याच खांद्यार हात घालून सगळ्यांक वांगडा व्हरपाचें एक कसब रवी बाबाच्या व्यक्तिमत्वान आमी सगळे जाण पळयता। मनीस खंय जन्माक आयलो थंय व्हडलो जायना, त्या जन्माचे आतां आपण फुडें लोकां खातीर समाजा खातीर कितें करतलो हे जेन्ना कोण निश्चित करता आनी तो ते करीत वता आनी त्या जन्माची ओळख ती आपल्या कार्यान सिद्ध करता। आपूण शिकूना पण येणारी पिळगी शिकची म्हणून शैक्षणिक संकुल उबें करप हें एक स्वप्न जालें, पण आपूण ज्या समाजान आसा त्या समाजाच्या शेतकरी समाजाचो उत्सव जर खंयचो आसा जाल्यार तो सांस्कृतीक दायज जे सांबाळून दवरपा सारको शिगमो आसत जाल्यार तो अंत्रूज शिगमोत्सव समितीचे रवी बाबान थंय नाल्ल दवरले शिवाय सुरूच जायना। हेंय ताणें तितलेच पद्दतीन ठोस आपले कर्मन ताणें करून दाखयले। महाराष्ट्राने त्यातल्या कोट्यवधी जनतेने आपले मुख्यमंत्री इथं आज पाठवलेत। धार्मिक स्तरावरचे अध्यात्मातले नेते इथे उपस्थित आहेत आणि आम्ही इतर सारे। इतकी रवीची थोरवी मला वाटतं भाऊ बांदोडकरांनंतर अन्य कोणाला मिळाली नसेल। सत्ता असा म्हणून विरोधी पक्षातल्या कोणाक तरी काढून भितर उडयलो बीन असले ताणें केलें ना। ताचे मित्र सगळे पक्षान असले, तो मंत्री असतानाय असले, मुख्यमंत्री असतानाय असले, तो आमदार असतानाय असले आणि तो आमदार नासतना सुद्धा असले। तोच आदर तांचो सगळे हे स्टेजीनी असलो, हे तांचे वेगळेपण, हे तांचे वैशिष्ट्य। त्यांच्या अंत्यदर्शनाला लोटलेला जनसमुदाय आणि त्यांना निरोप देताना जनसामान्यांना दाटून आलेले हुंदके, आदरणीय रवीवरील निस्सीम प्रेम, अपार आदर आणि त्यांच्या ठायी असलेल्या निष्ठेची ग्वाही देत होते। PS कॉलेजीत ताका आमी 1991 हाडलो आणि बरें काम करपा। PS कॉलेज संस्था ही पयलीं स्थापन जाल्ली, तातूंत आमी मेंबर आशिल्ले आणि तेन्ना तो मुख्यमंत्री जालो तेन्ना तो PS कॉलेजीत ताका आमी हाडलो आणि ताका त्या नंतर ती PS कॉलेज एक टॉप लेवलार पवयली। म्हणजे हाजेच एक उदाहरण म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेशन जर बरें आसत जाल्यार तो मनीस कितें करूंक शकता हें बाब रवी नाईकान आमकां दाखोवन दिलें। म्हाका ताणें स्पश्ट शब्दान सांगलें की मनशा कडेन म्हणपालो कितली संपत्ती आसूनी संपत्ती उपयोग पडना म्हणपालो। एकदां जर समज थंय येयली न्ही तुका आपण ह्या वांगडच्यान हें घे तुका एक सेकंद सुद्दां जिवन मेळचें ना म्हणपालो। आपणें म्हणपालो हें काम केलां आनी तेवूय म्हणपालो तूं त्याच पद्दतीन म्हणपालो वाग। ही तेजी उतरां निमाणकडेची। म्हाका दिसता की रवी बाबाक कितें जाणीव जाली जाल्यार हांव नकळो आसा, कित्याक रवीन तेन्ना प्रयत्न करून तेंचें जीवन वाचोवपाचो तेणी प्रयत्न केल्लो आनी हे कांय गोश्टी ह्याच पयरबी हांवें मिटिंगेन तेच सांगलें की म्हाजे वडील आयज आसा कारण रवी खातीर आसा आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी सदां याद दवरूंक जाय की जीवन म्हणटा हें फक्त टेम्पररी गोश्ट। मनशांनी आपल्या जीवनान जे कितें करता तेच लोक याद दवरतले। तपोभूमी आज तुम्हा सर्वांना जी दिसते आहे त्याचा जो विषय चालू झाला तो या सगळ्या नेत्यांच्या समोर आणि आपणा सर्वांना सांगतो रवी सीताराम नाईक म्हणून आज तपोभूमी आज आपल्या सर्वांना दिसते आहे। त्यांनी शक्य नाही ती गोष्ट त्या काळात शक्य करून ठेवली आणि ब्रह्मानंद स्वामीजींना जो दिलेला शब्द होता तो त्यांनी पाळला।
कदाचित तेच कारण आहे की मी आपल्या समोर आज उभा आहे. राती जेंका कळ्ळें ते रातचेच थंय पावले आणि ताज्या उपरांत सकाळपासून ते सांजे 6 पर्यंत हांव प्रत्यक्ष सकाळी 10 पासून सांजो 6 पर्यंत थंय आशिल्लो. वेगवेगळ्या स्थरांतले वेगवेगळ्या समाजातले सगळे लोक थंयसर येवन गेले. म्हणून ते बहुजन समाजाचे कैवारी आशिल्ले. ते जरी भंडारी समाजाचे नेते जाले, गोंयांतलो सगळो समाज वेगवेगळ्या पद्दतीत एके कडेन हाडपाचो वेगवेगळे कडेन तांच्यांनी केल्ले प्रयत्न हे सदोदीत आमकां याद उरतले. तांच्यांनी केल्लें काम हे म्हज्या पयलीं उलयल्ल्या सगळ्या वक्त्यांनी सदोदीत सगळ्यांनी सांगलां. पण विशेष करून तांचो आवडीचो सब्जेक्ट म्हणजे कूळ आनी मुणकार. कूळ आनी मुणकार म्हटलो आसत आज ज्या डिपार्टमेंटात कॅबिनेटात म्हणजे ते कलीग आशिल्ले, एग्रीकल्चर खातें जरी तेंच्या कडेन आशिल्लें जाल्यार सुद्दां कूळ मुणकाराचेर कोणी आमदार जरी उलयलो आसत जाल्यारूय बी ते स्वता उलोवपाक उबे रावताले आनी कूळ मुणकाराच्या विशयी आपूण एक्सप्लेनेशन दिवपाक तयार आसताले. ओळख जरी उशिरा झाली असली तरी महाराष्ट्र आणि गोवा हे दोन राज्य सख्या भावांसारखे असल्यामुळे दोन्हीकडच्या राजकीय क्षेत्रातले नेते एकमेकाला माहिती असतात, तिथल्या घडामोडी माहिती असतात. त्यामुळे गोव्यातले एक प्रमुख नेते म्हणून रवीजींचा प्रवास हा मी देखील बघितलेला आहे आणि खऱ्या अर्थानं राजकारणामध्ये अजातशत्रू अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व ठेवायचं आणि हसत खेळत आपली राजकीय कारकीर्द पूर्ण करायची अशा प्रकारचे नेते हे फार कमी असतात. त्यातलेच एक नेते म्हणून रवीजींकडे आपण बघू शकतो.